सो आयज आमी चण्या रोस करूया. सो हिंगा 1.5 कप शे चणा ओवरनायट सोक करून दवरलेले. कुकरां घात ते आतां आनी उदक घालपाची ते चोण डीप जाता तितले आनी हे सॉल्ट एज पर युअर टेस्ट घालपाचे आनी बरें मिक्स करपाचें आनी मागीर गॅसीर दवरून ताका 4 विसल काडपाचे. सो मागीर 4 विसल जाल म्हणटरी हांवें ते स्टीम रिलीज केल्या आनी तितून हांवें पटेटो ॲड केले आनी आतां पोतून गॅसीचे मिक्स करपाचें आनी पोतून गॅसीचे दवरून ते 3 विसलेश पोतून काडपाची. सो आतां आमकां भाजपा सोय घेयलें 1.5 कपची आनियन आनी जिंजर आनी गार्लीक घेयला. 3 टेबलस्पून गरम मसाला, टर्मरीक घेयला आनी जिरे क्युमीन घेयला आनी मागीर होण्णा हांवें 1 आनियन, 1 टमॅटो, 2 ग्रीन चिलीज, करीपत्ता आनी कोरिएंडर बेश्टें गार्निशींग घेयला. आतां स्टार्ट करुया. आतां पॅन घेयला एक बरें तापलें तें आतां ताका ऑयल घातलें आनी तें मातशें बरें तापती. तें तापोल म्हणटरी हांव तितून सोय ॲड कोतलें. मातसो मुगे आवाज तोंडी जालो म्हाका, सो मातशें समजून घे. ओके. सो आतां हेचो एक सोय घायली आनी आतां ती बरी भाजपाची ब्रावन जाव पासून. चडूय ब्रावन करनाका मागीर ती अशी कोडू कोडू मारता. सो नॉर्मल अशी मातशी ब्रावनिश जाल्या पुरो. सो आतां आमगे रेडी आहा. आतां तितू ती आतां प्लेटी काडून घेवया आनी आतां सेम पॅना आनी इल्लेशें ऑयल घालपाचें आनी हांव तितू ते जिंजर गार्लीक आनी आनियन आहा चोय तेंय अशें करून लायट ब्रावनशें बरें खूब भाजून घेतलें. तितू आयलें जिरे ॲड कोतलें तेंय बरें भाजपाचें. बरें मिक्स करपाचें. सो आतां तो सोय बी भाजलो तितू गरम मसाला आनी टर्मरीक ॲड कोता आनी तें सगलें बरें वांटून घेता. वांटून आतां आमचो पेस्ट रेडी आहा हिंगा. सो आतां आमी स्टार्ट करुया. आतां आणकी इल्लें गरम करूं दवरल्या. गरम जालें म्हणटरी इल्लेशें ऑयल घातो आनी ऑयल मातशें हीट मातशें गरम जावपा जाय. एक पाट गरम जालें म्हणटरी हांव तितू तें आनियन घालपाचें. सो हिंगा आतां कितें जालें मगे हांव फर्स्ट एक्चुली आनियन घालचे पयलें सासवां आनी जीर घालपा जाय आसलें बट हांव तें इसरोलें. सो तुमी तेल शिजोलें म्हणटरी तितू सासवां आनी जीर घालें आनी मागीर तें बरें जालें म्हणटरी मागीर तितू आनियन ॲड कोलें. बट मगे आतां पोत्तें जालें. सो तेका लागून हांव आतां ॲड कोतलें सासवां आनी जिरें. मागीर तो हांवें करीपत्ता आनी 2 ग्रीन चिलीज ॲड केले. तें बरें मिक्स करून घेवपाचें. सो तें आतां आमगे जालें म्हणटरी हांव तितून टमॅटो ॲड कोतलें. तें बरें भाजून घेवपाचें. बरें मातशें स्मॅशी जावपा जाय ती टमॅटोज.
सो आतां आमगे रेडी आहा. सो आतां हांव तें चण बॉयल केलो न्हू तें हांव तितून आतां एड कोतोलें. सो आतां एक बरें मिक्स करपाचें सगळो कांदो आनी टोमॅटो ते बरें मिक्स करून घेवपाचें तितून. आनी तूं आतां तो पेस्ट केलो वाटलोचोय तो घातो आनी पोतून मिक्स कोतोलें. उदक पयलें एड करपाना कित्याक तितून चोडे हितू इल्लें उदक आहलोलें. सो तें मिक्स कोतोलें आनी मागीर जारा इल्लें मीर उरलो न्हू तितून इल्लें उदक एड कोतोलें आनी तितून मागीर हांव घातोलें. तुमकां कितको पातळ दाट जाय तें तुमगे अकॉर्डींग तुमच्यान मागीर घालूं जाता. सो हांवें तें म्हाका कितलें जाय आहलोलें सो हांवें तितलें एड केलां. कित्याक ते पटेटो आसता न्हू तितून मागीर तें मोव जाता आनी मातशी तेजें दाट जाता. सो इल्लेंशें हें केलां. सो हिंग तुमकां जाय जाल्यार ऑलरेडी हांवें सॉल्ट घायलोलें बट म्हाका उणें आहा म्हणून एड केलें. सो तुमी टेस्ट कोराय आनी मागीर तुमच्यान घालूं जाता. इल्लोसो न्हू हांवें म्हाका तिखसाण उणेश दिसली सो इल्लोसो हांवें आनी एक टीस्पूनशी गरम मसाला एड केला. तुम तरी ओके आहा जाल्यार दॅट्स फायन बट हांवें म्हाका मातशें तिखसाण जाय आहलो तेका घायलें. सो हितू इल्लीशी हांवें कोरिएंडर एड केलें आनी तितून मिक्स केलां. सो आमगे चण्या रोस रेडी आहा. सो हांव समजता तुमकां ही रेसिपी चण्या रोसाची बोर दिसल म्हूण. सो तुमी कोराय आनी ट्राय कोराय आनी म्हाका सांगाय केस जाली ती कमेंट बॉक्सान. आनी मुगे चॅनला प्लीज सबस्क्रायब कोराय, लायक कोराय आनी मुगे हो व्हिडिओ शेअर कोराय. सो तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओ मेळटोलें. टील देन टेक केअर, बाय, लव यू ऑल.